गोकर्णमठाधीश पर्तगाणि जीवोत्तमतीर्थ द्वारकनाथा तीर्थ विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्णमठाधीश जय जय गोकर्णमठाधीश पद्मनाभाले शिष्य इंदिरातीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ पद्मनाभाले शिष्य इंदिरातीर्थ महामुनिवर श्री कमल स्वामी गुरु महाराज की श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठाधीश की जय जय गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज ध्यायेद्व्यङ्कटनायकं करयुगे शङ्खञ्च चक्रं मुदा चाण्ये पाण्ये युगे वरं घटितटी बिभ्राणमर्कशयं देवं देवशिखामणिं श्रेयमतो वृक्षोददानं हरिं भूषाज्वालमनेकरत्नखचितं दिव्यं किरीटाङ्गदे समचरणसरोजं सान्द्रनीलाम्बुधाभं जगननिहितपाणिं मण्डनं मण्डनानां तरुणतुलसीमाला कन्धरं कञ्जनेत्रं सदयधवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि ब्रह्मान्तः गुरुवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रेयपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि द्वारकानाथतीर्थानाम् अनुग्रहसमुद्भवं विद्याधिराजयोगीशं वन्दे विद्याभिवृद्धये विद्याधिराजतीर्थानां करकञ्जसमुद्भवं विद्याधीशगुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवर्धये प्रथमदावनु आमगेले इष्टदेवु आराध्य देवु ब्रह्मावर लक्ष्मीपते वेंकटरमणु वीर विठ्ठलु मुख्य प्राणु तशींची संस्थानाचो आराध्य देवु प्रभु रामचंद्रु तशींची वीर विठ्ठलु देवाल सन्निधानांतू भक्तीपूर्वक वंदने करताची गोकर्णमठ संस्थानाचे गुरुपरंपरेचे वृंदावनस्थ सर्व स्वाम्याले चरणकमलांतू नमस्कार करताची विशेष जावन आमगेले प्रिय गुरुवर्य वृंदावनस्थ विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्याल उडगास करताची आयच्या दिवसाक हांगा विराजमान जावन बैसून आशिल्ले तसले आमगेले विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याले चरणारविंदांतू साष्टांग नमस्कार करताची तांगेले अनुज्ञे घेवन आयचे कार्यक्रम आमी प्रारंभ करतात प्रथमदावन प्रार्थना चेडुवान मुखार येवका म्हण घेवन निमगून घेता
मूषिकवाहन दोषविनाशा मूषिकवाहन दोषविनाशा देवागणनायका पालका देवागणनायका पालका करुणादया सार गिरिकन्याकुमार करुणादया सार गिरिकन्याकुमार संगीतकाधारणी दया सार संगीतकाधारणी दया सार मी बंधु दय तोर गौरी कुमारा ने बंधु दय तोर गौरी कुमारा देवागणनायका पालका देवागणनायका गणनायका गणनायका आता आमगेले आडಳಿತ मुक्तेश्वर धामनाशिल तसले कुच्चिकार श्री नरेंद्र पै हांनी स्वागत भाषण करता म्हणून तांगे लागीं विनंती करून घेता. गांवचे गौड सारस्वत समाज बांधवाले आराध्य देव लक्ष्मीपती वेंकटरमणाक तशी गोकर्ण मठाचे आराध्य देव रामदेव वीर विठ्ठल तशी हांगा विराजमान जावन आशिल्ले गोकर्ण मठाधीश श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी हांगेले चरणारविंदाक पांय पडून आयिल्ले सर्व समाज बांधवांक नमस्कार करून आयचे कार्यक्रमाचे स्वागत एक दोन उत्तर अजवटूची उल्लोक म्हणून त्यांनी आमगेल्या पांडुरंग भट मामाना निमगेले प्रमाणे एक दोन उत्तर. 4 तारीखेक स्वाम्यान आईल तेवळी आमी तुमकां पुरा जना स्वागत केलेलें तशी आतां स्वाम्यान मुखावेल मोक्काम तांगेले शाखा मठ वेंकटापुराक वतवळी तुमकां आज सर्वांक हे समारंभाक स्वागत करतेची हक्का हे सभेचे एक मुख्य आमकां सांगचे कशें म्हळ्यार हांगा विराजमान जावन आशिल्ले स्वामेले एक उपस्थितींतू हे 6 दिसांतू आमी कशी दीस गेले म्हणून कळलें ना. गांवच्यान परगांवतल्यान सगळ्यान सर्व रितीचे सहकार दिले निमित्त सामान्य दृश्टीर आलोचन केल्ल्यार कार्यक्रम चंद्यार जावचेक साध्य जाल्लें म्हूण म्हगेल्या मनांत आनी तुमगेले अभिप्राय सांगेत. आमगेले कसले न्यूनता आसल्यार तुमी सांगिल त्या वेळी मुखावेल मुक्कामा वेळार स्वाम्याक आमी विनंती केलेले त्या वेळी तांणी हांगा आयिल त्या वेळी ते सगळें समजून घेवन सम करून व्हरयेत. स्वाम्या लागीं हांव विनंती कशें करची म्हळ्यार सानगांव आमगेले साध्यता मट्टारी पुरा वेवस्था आमी करचे प्रयत्न केला जाल्यार म्हाका वतस मस्तेक परफेक्ट वेवस्था जाल्ले म्हणून हांव नमना. स्वाम्यान कसले न्यूनता आसल्यार आमकां क्षमापण दिवका अशी वेळाक विनंती. अनेक वेळा हांगा स्वाम्या लागीं स्वाम्यांक हे समारंभाक स्वागत करताची
स्वाम्याल देवाक हे समारंभाक स्वागत करता जी तशी तुमकां सर्वांक स्वागत करता. म्हगेले 1-2 उतरां हांगाची राबयता. आतां आडಳಿತ मंडळी हांगेल तुल्यान स्वाम्याक पाद्यपूजा जाता. कमलनाथाले शिष्य द्वारका तीर्थ द्वारकनाथांगेले विद्याधिराज तीर्थ. जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश. इंदिरा कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी. इंदिरा कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी. संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित. शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित. जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश. पर्तगाळी कुशामती नैचे ते तीरांतु रघुरामचंद्रु श्री विठ्ठलु मठांतु. पर्तगाळी कुशामती नैचे ते तीरांतु रघुरामचंद्रु श्री विठ्ठलु मठांतु. विद्याधिराजाले नित्य पूजने तू संत श्रीनिवासु सारस्वत उन्नतींतु. जय जय गोकर्ण मठा. परमपूज्य स्वाम्याले अनुज्ञे आणि आज्ञानुसार एक 2 विशय तुमगेल्या येद्राक प्रस्तुत करच्याक हांव इच्छी पावता. तुमकां गोत्ताशिल्ले प्रकार आमगेले देवस्थानांतू आडಳಿತ मुक्तेश्वर जावन घेवन कोचिकार फॅमिली तुल्यान एकले तशींच पटणी शेट फॅमिली तुल्यान एकले. ह्या दोन कुटुंबाचे 2 जण आडಳಿತ मुक्तेश्वर जावन घेवन वंश पारंपर्य जावन देवाल सन्निधानांत देवतसले प्रति एक धार्मिक कार्यक्रम अथवा खंयचे एक लेखपत्राचे व्यवहाराचे दलतिकेनीची पळोवन घेवन येत आसती. तेन्ना आमी सानपणांतुल्यान हें अर्चक वृंदान पळयलें तसलें म्हळ्यार आमी लागीं अशा वचून देवस्थानांतू हें आमकां सकड गोत्तशिल्ले विशय. आमकां कळलेले प्रकार डॉक्टर नारायण पैमाम कोचिकार तांगेले कालानंतर कोचिकार नरेंद्र पै हांणी त्या जबाबदारी घेवन परगांवांत आसली तिकेनीची तांणी तेन्ना बँकांतू सर्विसाक आसती. परगांवां आसली तिकेनीची हांगा येवन वाराक येवन घेवन कसकसन काम दवका अशें म्हणलेलें तांणी पळोवन घेता आशिल्लें. म्हळ्यार तेन्ना तुल्यानची हांणी
देवस्थानाचें प्रत्येक काम आडಳಿತ मुक्तेश्वर कोरून घेवन येता आसती येता योग्य रुपारी कोरून येता आसती तशींच आनी एकलो आमगेलोची हांकां नंद मामा म्हणून घेवन आमी प्रितीर आपयता ती तशींच आनी एकलो पटणशेट गोपाल कृष्ण पै हाका आमी प्रितीर गोपण म्हणून घेवन आपयता ती हो जालें तेगे हागेले अन्नाल काला नंतर त्या एक जबाबदारी घेवन देवस्थानांत जावता तसल्या प्रत्येक धार्मीक कार्य म्हळ्यार देवस्थानांक देवाक भटमामाक अथवा खंयचे पंचपर्वाक कसो न्ही जावका अशें म्हळ्यार प्रत्येक समजून घेवन ताची वेवस्था करून घेवन दिवन येता आशिल्लो हे दोनी हंतू खंयचेच एक लोप दोश आमगेले कळिताक आज पर्यंत आयिल्ले ना म्हळ्यार तितले वेवस्थीत जावन आनी चलोवचून घेवन आयिल्ले आसा ती तशें आसतना आमकां तांगेले वडनाटू लागीं अशें वचून आमी अर्चक कुटुंबाच्यान एक अशींची मनांत निर्धार केल्लें हांकां दोग जाणांक सोम्याल हातान अनुग्रहपूर्वक एक प्रसाद रुपेन एक सन्मान करता अशें म्हण घेवन हाका तांणी नाक्क म्हण घेवन भरती विरोध केल्ले जाल्यार मागीर आमी सोम्याल्याक चमकले सोम्याले आज्ञे घेवन तांगेले आज्ञानुसार ह्या एक कार्यक्रम आमी आतां करता आसा ती आमी परमपूज्य स्वाम्या लागीं विनम्र प्रार्थना करता ती तांकां दोग जाणांक स्वाम्यान अनुग्रह रुपान सन्मान करता म्हण घेवन निमून घेतात. जय जय गोकर्ण मठाधीश पर्तगाळी जीवोत्तम तीर्थ द्वारकनाथा तीर्थ विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश. विद्याधिराजतीर्थाना करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये. नमो नमो गुरुवर्यरिगे विद्याधीश पाद ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನ ಪಾಪಹರಣ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆಯ ಪಡೆದು ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆಯ ಪಡೆದು ನರನಾರಾಯಣನ ತಲದಲ್ಲಿ ನರನಾರಾಯಣನ ತಲದಲ್ಲಿ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಪೀಠದಿ ಮೆರೆವ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಪೀಠದಿ ಮೆರೆವ
दिव्य गुरुಗಳ चरण कमलके नमो 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 ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ಕರದಿಂದ ಕುಶಾವತಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಉದಯವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಕಡಲು ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರಿಯರಿಗೆ विद्याधीश पाद ಒಡೆಯರಿಗೆ आता आमगेल्या नंद मामू संगीत तांगेल मना दिशेने एक दोन उत्तर प्रस्तुत करता म्हणून इच्छी पावता ती स्वाम्याले आज्ञे घेवन घेवन आम्ही त्या काम मुखार चित असत. उपासक पंत स्वाम्याक वंदन करताची दोन उत्तर मस्त उलयना. एक संस्थे चलोचे तांतांगेले एक आमगे सान उत्तर म्हळ्यार ताकत असले म्हणके म्हणेन. ताकत म्हळ्यार भुजबल न्ही, कशी जना वांटू मेळून वता ती तशी ती वेवस्था चलता म्हळ्यार मिगेल अभिप्राय. एकल्यान चलोवचें जायना. खंयचे संस्थे सान असो व्हड असो आमगेलो गांव सान हांव स्वाम्यान येताना म्हणलें आमगेल्या गांवांत गौड सारस्वताले जनसंख्या चड जाय न्ही म्हूण. एक 50 वर्सां फुडें स्वाम्यान आयले तेन्ना 69 हांगा कांय एक इतलेची जनसंख्या आमगेली. घर मात्र 50 दुखून 100 भित्ते वयले. त्या 150 दुखून 200 जाल्यारची जनसंख्या तितलीच. त्या आतां 200 दुखून 150 जाला जाल्यार संख्या बदलावण जायनी. हें कारण तुमकां गोत्त आसा. गौड सारस्वताले सगळे हिंदुस्तानाचे तुमी एक जनसंख्या काडल्यार ते चड जाता ना उणी जाता. घर चड जालें आमगेलें जाल्यार जनसंख्या चड जाताना. असल एक संदर्भार एक संस्थे चलोवचे गौड सारस्वताला एक देवस्थान चलोवचे कोणी आसचे पुरो. हांव आसचे पुरो आनी कोणी आसचे पुरो. तितलें सुलभ साध्य जायना. हाका पुरा जणांक सहकार जावंक जाता. प्रत्येक विशय आतां एक स्वाम्यान येताना कसकसन जावका वेवस्था ताची पूर्ण म्हायती आसल्यार ते संस्थे देखून चंदार चलोवचें साध्य जाता. हाका आमी आलोचना केलेले ते वेळी आमी एक संस्थेचे एक मिटींग आपयलें तेन्ना आमी मिटींग म्हळ्यार सगळ्यांकाय आपोवचें अशी 10 जाणां वेवस्था म्हळ्यार 10 जाण येता ती. मागीर आमी आमगेले भितरीची एक काम वांटून घेवन हें काम तूं कर रे, हें तूं जबाबदारी घे रे, हें तूं कर रे म्हूण सांगून आमगेले भितर वांटून घेवन असल एक संदर्भार आमी काम चलयते आसतात. एकल्यान करूं साध्य ना. आनी तूं बायल मनशाले सहकार जावंक जाता, चेडूवाले जावंक जाता, युवकाले जावंक जाता, सकडाले मालगडाले जावंक जाता. आमी कशें चल्ल्यार सम म्हणून सांगच्याक कोणी आमकां मालगाड जावंक जाता. आमगेले न्यूनत सांगताले केलो जावंक जाता. तुमी आतां पळोवन अशें पुरो आमगेले दत्तात्रय पळय दत्ता वेळी आमकां सांगता आसता तुमी हें केलें समजाय न्ही, तें केलें समजाय न्ही, थंय हें समनात हें समना म्हूण सांगून तो आमकां शेडाने करता आसता. तें आमी पॉजिटीव घेवका. ताणें सांगिल्लें पुरा समना अशें पुरो जाल्यार केलो विशय सम आशिल्लो आसा तें आमी सम करून व्हेल्लें म्हूण जाल्यार आमगेले भितर वयले वेवस्थेंत थोडे इम्प्रूवमेंट जाता म्हळ्यार म्हगेलो अभिप्राय तशी करत आमी आसका जाता. ह्या संदर्भार स्वाम्यान गांवतुलेले एक प्रितीक एक रेस्पॉन्सिबल जॉब रे खंयचे एक मुक्तेश्वर म्हणून म्हाका हे एक सन्मान कोरनाशे पुरो. मुक्तेश्वरान खंडीत हे एक संस्थे एकल्यान निमित्त चलची खंडीत न्ही. आनी तूं प्रत्येकलेले सहकार जावंक जाता. आतां एक ते स्वाम्यान आमकां एक
सन्मान केलेलो मस्त जडावण आनिके आसता तांचो आमी आनिके समकोन व्हरका आनी तूं पुरा एक परफेक्शन म्हूण थंय अशींच चलची म्हणून जावचें ना जे आनिके आमी वेवस्थेन तूं इम्प्रूवमेंट हाडू देवस्थानाचे ಬಗ್ಗೆ एक चांग अभिप्राय गांवतुलेलो ಒಟ್ಟುची परगांवतुल्यान हांगा येयलेले तेले तांकां एक ताजे अनुभव मेळत तशी जावका अशी म्हळ्यार आमगेलो अभिप्राय हांव वापस एक पण सांगता आमगेले हांगा केल्ल्या वेवस्थेन तूं कसले न्यूनता आसल्यार म्हगेली जबाबदारी म्हूण हांव घेता कसले आसल्यार तुमी सांगल्यार ते सम करचे का हांव सकट जाणां वटू मेळून प्रयत्न करता आनी हे सन्मान म्हाका जालेलो न्ही हे सगळे गांवाक जाल्ला म्हणून म्हगेलो अभिप्राय हे दोन उत्तर उरलो न्हू म्हगेलें उत्तर हांगा काय राबयता नंद मोमान एक उतर सांगलें हें सन्मान म्हाका न्ही सगळे गांवांक म्हणून हें हांगेलें व्हडपण दाखयता कसलाक म्हळ्यार तांणी आडळीत मुक्तेश्वर म्हळ्यार कस्टोडियन तांणी एक देवस्थानाचे कस्टोडियन तशें जावन घेवन तांणी सांगिल्ल्या उतरांतू भारी अर्थपूर्ण आसा आतां वंदनार्पण BP गोपालकृष्ण पै हांणी कोरका म्हणून हांव विनंती करता आमगेले इश्टदेव आशिल्लो वेंकटरमणाला पांय पडताची तशी विराजमान आशिल्ले सोमेले देवाक रामदेव वीरविठ्ठल पांय पडताची आमगेले स्वामीजी पांयाक नतमस्तक जावन नमस्कार करता धन्यवाद समर्पण करचें म्हाका चूज केला आमकां जी पयर सोमार येताना भारी खुशीर आमी पुरा जण आशिल्ले कसं म्हळ्यार आज स्वामी येता ती म्हण घेवन पुरा नांचून आशिल्ले आज वता म्हणटा तितले बेजार जाता सर आमकां म्हळ्यार जाल्यार एक कसं म्हळ्यार आमकां स्वाम्यान भरपूर आशिर्वाद दिला कसं म्हळ्यार तुमी आनी चंदकोन करका रे आनी चंदकोन देवा पळोवका रे म्हणून आतांय सांगला म्हाका जावचे वचून न्हू आमी तें रेस्पॉन्सिबिलिटी आमकां चडयली स्वाम्यान आमी तें करता स्वाम्यान तांचो कसं हें ना मागीर आयचे पुरा कार्यक्रमाक तुमी पुरा जाण येवन गांवची पुरा जाण येवन वट जावन ह्या रिती जनस्तोमा येवन घेवन तुमी आयिल्ले पुरा जाणांक धन्यवाद तशींच आमगेल्या आयचे कार्यक्रमांत स्वामी देवाक तांणी पुरो येवन आमकां आशिर्वाद दिला आशिर्वाद दिवन आमकां आनीक एक घट्टी केला खंडीत जावन घट्टी केला म्हणटा ती मनांत आनी आमकां आशिर्वाद दिल्ल्यान पुरांत आमकां तांकां आमकां नतमस्तक जावन हे नमस्कार करता ती धन्यवाद तिणी कसं म्हळ्यार परोक्ष जावन प्रत्यक्ष आनी परोक्ष जावन सुमार जाणांनी हेल्प केला ह्या कार्यक्रमाक पुरा जाण आमगेल्या गांवचे पुरा जाणांन वट्ट करून घेवन एक कार्यक्रम हें केला कसं एक संयोजीत केला तें 100% हें म्हण प्लस म्हण ना तांतूं थोडे मायनस आसता जाल्यार पुरा जाणांक हांव खंडीत जावन ताणें काम केल्ल्यांक धन्यवाद दिता म्हगेले 2 उतर मुक्ताय करता आजकाली स्वाम्यालें आशिर्वचन आयकुच्याक प्रत्येकले आमी आयकलेले प्रकार संचरडू उदरलेले आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष तांणी खंय खंय प्रवचन केलां त्या प्रत्येक यूट्यूब चॅनल अथवा खंयचेची मुखांतर आयकत आसता ती तशें म्हणटाना आज आमगेल्या गांवांत स्वाम्याल मोक्काम जावन आयच्या दिवसाक स्वाम्यालें आशिर्वचनांत चलता त्या समेत भक्ती श्रद्धापूर्वक जावन आयकुच्याक तुमी सकट राखून बशिल्ली आसा ती स्वाम्या लेगी निवेदन करता ती आमकां एक आशिर्वचन रुपार अनुग्रह करता म्हण घेवन तांगे लागीं प्रार्थना करता मंगलं भगवान् विष्णुः मंगलं मधुसूदनः मंगलं देवकीपुत्रः
मंगलम गरुड़ध्वज श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रेयःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजं श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्. ब्रह्मावर पेंटेचे 10 जणांनी त्यांनी प्रार्थन केले. आमगेले आगमन जलील दिवसाकची आम्ही हे विषय प्रस्ताव केल्लो. त्यांनी मोक्काम जाऊ का म्हणून गेनू प्रार्थन दवरले. किंतु आमगेले ब्रह्मावरांतू अत्यंत होड उत्सव म्हळ्यार आमगेले दिव्य उत्सव आसा म्हणून तांणी सांगले. स्वाम्यान तेन्ना आयलेरी आमगेले गांवचे एक कसन उत्सव जाता ते पळोवचेक मेळटा म्हणून गेनू सर्व ही आडळीत मंडळी 10 जणांनी प्रार्थन दवरले. आनी आमकांही मनांतू आशिल्ले की 2-3 पंत विचारले की आमी मोक्काम दिताची. आतां खाली मोक्काम दिलेरी जायना. तुमगेल उत्सवांतूच मोक्काम दिलेरी तुमी 2 पंत विचारिला का आमी एक योग्य निर्णय दिलो म्हणून तुमकां दिसताले. म्हळ्यार कितें री आमी तुमगेले हे दिव्य उत्सवाकची आमी समजावन आयले आनी आमी ते उत्सवांतू सहभाग जाले. अनेक गांवांतू अनेक रितीचे उत्सव उरता. कारकळांतू व्हड उत्सव जाता, मंगळुरांत आनीक व्हड जाता. एक गांवांत एक जनबल कशी आसा, गांवची थंय शक्ती कशी आसा, बरेची उत्सव आनी करताचे. व्हड प्रमाणार केले की सान प्रमाणार केले महत्वाचे न्ही. उत्सव करताच न्ही ते महत्वाचे. आमगी तांगेल तशी आमी करका, हांगेल तशी आमी करका, इतले हे करका काही ना. आमगेल देव कसन की म्हळ्यार तुमी स्थान प्रमाणेर केल्यार वैके तो संतुश्टीत जाता. ताका हेची जावं का अशी जावं का करका म्हणना. उत्सव करका म्हळ्यार भावने उरका. तेची रितीरी आमी पयरी दिव्य उत्सवाक सकाळी आमी दनपारां वनभोजना संदर्भारी देवाक मंगल आरती दाखयले. हांगाचे एक महत्वाचें कसन की म्हळ्यार भजनांतू सोडनच. खंय आंगडी दिसले आंगडी येद्राक तबलो घेवन चाल केले. पयर आमी 2-2.5 घंटेक हांगा कुरिंद आशिल्ले. कुरिंदाचेरी देवाक हांगा बसकारशिल्ले. थंय चाल जाले. म्हळ्यार एक देवाक खंय एक भजन करका, देवाक संप्रीत करका, देवाल एक अनुग्रह प्राप्त जावका म्हणून गेनू रात्रभर सर्वही लोक थंय जागृत जावन गेनू देवाल सेवेंतू मग्न जाले. वर्षाक एकदा हे जाता म्हणून परगांवतल्यान लोक आयले की आमगेले ब्रह्मावर पेंटेंतू दिव्य उत्सव आसा म्हणून. आनी एक कसन की म्हळ्यार बाकी उट्टू लोकाल जाले नंतर सर्व लोकाले लास्ट म्हळ्यार ब्रह्मावरान जावचे. बाकी उठू कडेन पंचमी ना पुनवेक उठू जावन वता. किंतु ब्रह्मावर मात्र स्पेशल. तांगेले केन्नाय कार्तिक नवमीक येता. तांगेले उट्टू लोकाल जाले नंतर लास्ट उट्टू लोकांक ब्रह्मावरा येवका पळोवचे कितें. तशी हांगा एक अवकाश म्हळ्यार त्याची पंचमी आशिल्ली आसल्यार आमकां अवकाश मेळनाशिल्ले. तुमगेले नवमी आशिल्ले निमित्तान आमकां येवचेक एक अवकाश मेळ्ळो. दुसरेच कसन की म्हळ्यार मध्य ना जाल्यार 4 दिवसाचो मोक्काम जाता आशिल्ले. किंतु मध्य 2 दिवस एकादशी आयिल्ले निमित्तान ते 6 दिवसां कितें एक्सटेंड जाले. आनी आमकांय अनुकूल मेळ्ळे. आतां सांगले की स्वाम्यान सांगका की हांगाचे वेवस्था कशी जाले, परफेक्ट जालें ना उरताले अशी तांगेली भावना आसा. आमगेले शरीर परफेक्ट ना. आमगेले हाता बोट तुमी जर लक्ष घाल्यार खंयचेही बोट एकल्याक ना. पांया बोट एकल्याक ना, हाता बोट एकल्याक ना.
नांक म्हणटाची एक व्यक्तीला आणि एक असा अनेक व्यक्तीला अनेक नमून असा मनुष्याची तोही मनुष्य आम्हीही मनुष्य इतलं असलेर वैक्याची परफेक्ट खंय असा खंय परफेक्ट ना परफेक्ट आशिल म्हळ्यार एकलोच व्यंकटरमण त्या सोड आनी कोणे परफेक्ट ना जगतांत तुम्ही जर पळयल्यार वैक्याची कोणेही परफेक्ट ना बोट पळय एक होड असा एक थोर असा एक सान असा एकल्याक 6 बोट असा अनेक रितीचे प्रपंच असा परफेक्ट म्हणल्यार खंय ना तत्कून आमगेल्यान तूं कसन सांगताची हासिगे इद्दಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚು म्हणून सांगताची आशिलंतूची आम्ही सुखान उरका म्हणून म्हालगड्यान सांगले आनीक अपेक्षा करच्याक सांगिल्ल ना कसन आसा तंतूच कशी तूं एडजस्ट करून घेवन वता त्याची जीवन म्हणून सांगलें आतां ब्रह्मावरान तूं आमकां तर अनेक रितीर मोक्काम करता आसाच आमी आमगेल्या शाखा मठांत मोक्काम केले आनीक कडेन आमी मोक्काम केले आमगेलेची केलो शाखा मठांत तूं हांगा आमी कितले रुमां राबले पळया केलो शाखा मठांत तूं रूम सान आसा आमगेलेची आमगेले शाखा मठांत किंतु ताजे किंता 4 पटीन ब्रह्मावरान थोड आसा थंय 2 आमगेले कशें न्ही ट्रंक भितर दवरका 2 ट्रंक खंय आनी भायर दवरका किंतु हांगा कशी आसा की म्हळ्यार इतलो व्हड जाग आसा की म्हळ्यार की परंपरेचे उठूसोन थंय राबचें जाता तितलो व्हड आसा तुमगेले आतां तो आनी कसन परफेक्ट जावका सो आमकां कसने हांगा त्रास जाले ना हांगाच्या लोकांन बरे रितीर गौरव केले कसने एक सान पुट्ट हे जल्ल उरता ना म्हणनाचे इतलो व्हड आसता तूं कसने तरी एक जल्ल उरता किंतु आमी संतृप्त आसा न्ही त्याची म्हत्वाचें आमगेले कसने हान तूं आनी कसन आसा की म्हळ्यार हमस क्षीर न्याय म्हणटाची उट्टू आतां आमी तुमकां तेची सांगलें आशिल्ल्यान तूं कसन पॉझिटीव आसा तें मात्र ग्रहण करका आतां एक हमस क्षीर न्याय आसा दूद आनी उदक उरता तांतूं दूद मात्र स्विकार का विना उदक सोडून दिवका उदकाचेर चड फोकस करचें उरना दूद मात्र आमकां जावंक आशिल्लें दूद मात्र आमी ग्रहण करता तशीच खंयचेही वेवस्थांत कसने तरी लोपदोश घडील आसल्यार वैकेची तांतूं बर आशिल्लें मात्र घेवका बाकी आमी उठू सोडून दिवका अवकाश मेळटना ते कशें आमी अपग्रेड करेत कशें आमी बर करेत ते गांवच्या लोकांची समजून घेवन मुखार सुका पडटा किंतु आमगेले लेखान कसने ब्रह्मावर मुक्काम जाले आमी संतोशारीची आयच्या दिसाक हांगा भायर सरता आसाची येतान वैके आमी संतोशार आयले आनी ब्रह्मावरतुल्यान आमी वेंकटापूर वतान वैके संतोशारी वता आसात कसने रितीर आमकां अडचण जावो वेवस्थेंत जावो खंयचे रितीर आमकां त्रास जालना केलो पंत आमकां दिसता की आमगे निमित्तान जेन्ना त्रास जालना न्ही ह्या म्हणून कित्याक की म्हळ्यार आमी केलो पंत भायर गेले लोक 2-2 तासां कितेरी स्वामे कितेरीची हांगा राखत बसले आमी खंयची सांजेरी कार्यक्रमाक गेले रात्री 8 गंट्याक आयले कडे कोणकी लोक हांगा 6 गंट्याक येवन बशिल्ले आसा सो केलो लोक आमगेले निमित्तान तांकां वैके त्रास जाले त्या निमित्तान खंय ना जे खंय एक लोपदोश जाताचीच आमगेले निमित्तान वैके तांकां 2-2 तास बसका पळय एक्चुली तांकां 7 गंटे वचका आशिल्ले एक दिकान स्वाम्याला आशिर्वाद मेळना एक सेकंद तागेलें काम जायना कित्याक म्हळ्यार तांकां गोत नाशिल्लें की स्वामी सांजेर भायर वता आसाची कडेन कशें करचें हांगा बसले तांणी 1-2 तास पर्यंत हांगा बसले सो कोणा निमित्तान तशें जालें आमगेले निमित्तान जालें सो अशी एक ना जाल्यार एक हांगा घडत उरता किंतु लोकांन तें समजून घेवन ताका सहकार दिवन घेवन मुखार सिलाकात आमी संतोष व्यक्त करताची दुसरेच कसन की म्हळ्यार आतां हे एक उत्सवांनी जावका म्हळ्यार एकल्या निमित्तान जायना उट्टू लोकाले सहकार लागताचीच मुक्तेसर आसाची पट्टण शेट आसाची ना जाल्यार कोच्चीकार पै कुटुंब आसाची ना हांगाचे वैदीक कुटुंब आसाची उट्टू लोक आसाची किंतु लोकाल केन्ना तांतूं सहभाग जायनाची वॉलंटियर्स केन्ना सहभाग जायनाची महिला वृंद युवक वृंद म्हालगडे उट्टू लोक केन्ना ते मेळटाची तेन्ना ताका चंदाय आसा एक पंता 2 सुणे
तांगेले गळ्याक चैन बांदिल्ले किंतु एकच चैन एकल्याक एक गळ्याक बांदून एक सायडाक दवरल्या आनी एकल्याक आनीक गळ्याक बांदून आनीक एक दोराक दोन कडेन गांठी घाले. आतां कसन केलें की म्हळ्यार दोन्ही सायडांतल्यान खाण घाले. त्या सायड वेके खाण दवरले आनीक सायड वेके खाण दवरले. आतां खाण दवरले नंतर ते रुची कितेरी एक सुणें तांडूचे लागले खावचे कितेर. तेन्ना कसन जाता आनीक सुणें ऑटोमॅटिकली कसन जाता ताकाय तांडिता. तागेले एद्राक वेके खाण दवरले तो ताका तांडिता. अशी दोगी लोक तांडिता 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 दोगी लोक खावचें मेळटाना. कित्याक म्हळ्यार हो खावचें गेल्यारी ताका तांडीत तशी जाता आनी हो मुखारसून खावचें गेल्यारी ताका तांडील तशी जाता. सो दोनी सुण्याक कसन आहार घाल्यार खावचेक जाताना. कित्याक म्हळ्यार एक तो तांडिता एक हो तांडिता. आतां कसन करीत हां तो एक सूण त्या सायड आनीक सूण आनीक सायड. आतां कसन करचें खावचें कंतू जाताना. थोडे वेळ जाले नंतर तांकां कळ्ळें की आमी अशी करत उरले आमकां खावचेक जायना. तेतून कसन केलें की म्हळ्यार की तो सूण आसा पळय आनीक सुणेल्याक वचून गेलो थंय वचून घेवन दोनी लोकांनी मेळून थंय खालें. कडेन त्या जाले नंतर आनीक सायडा येवन घेवन थंय वयके खालें. अर्थात सहकार जर तांणी सहकार केले वट्ट जाले म्हळ्यार कसनय करचेक जाता. तेतून ब्रह्मावर पेंटेज जनाने सान जावो होड जावो महिला वृंद जावो महिला वृंदाल कामची सकाळीं आज पळया आज सकाळीं 4:30 आमकां पूज करचें आशिल्लें. 4:30 येवन बसलेची. आमी तांकां हें केलें ना की तुमी 4:30 येवका. तांणी समजून घेवन स्वामेले पूज जाता आनी पूज जातना येद्रा कोणें उरनाची. कसनय तरी एक देवाल स्तोत्र पाठ जावका देवाक आमी हें करका म्हळ्यार कितें तरी तांणीची स्वयं प्रेरण जावन घेवन तांणी येवन घेवन सुप्रभात की भजन की स्तोत्र पाठ तांणी केलें. तांणीची वट्ट जावन घेवन तूं फाल्यां सकाळीं यो तूं फाल्यां सकाळीं यो आमी उठूलोक वचून घेवन भजन करया म्हणून घेवन तांणी स्वयं प्रेरीत जावन घेवन येवन घेवन भजन केलें. नाजाल्यार हरशी टायमार तांणी लागीं 6 घंटे लागीं येवचें ना 7 6:30 लागीं येवचें आशिल्लें. किंतु आयच्या दिवसाक स्वामेले पुजा 4:30 आसा म्हळ्यार कितें रे उठू महिला वृंद हांगा येवन घेवन बशिल्ले. हें कोणेंय सांगचें न्ही. तांगेले इतलें तांणी समजून घेवन आमगेली जबाबदारी दिले भजन आनी म्हणचें आमी करका म्हणून. तशीच आडळीत मंडळी यथानुशक्ती तांणी बरे रितीर हे कार्यक्रम करून घेतले. वेंकटरमणा बद्दल सर्व लोकांक आमकां कसन की म्हळ्यार विश्वास. आतां हे उठू कसन तुमी करता आसाची तुमकां एक विश्वास आसा. कसन विश्वास की म्हळ्यार वेंकटरमणाक सेव केले निमित्तान म्हाका बर जालें म्हळ्यार विश्वास आसा. तुमगेल्या कुटुंबाक बर जालें तुमगेल्या चेडवांक बर जालें. आतां हांव वैकेची म्हागेले यथा किंचित सेव केल्यार ताज्यान म्हाका बर जाता म्हळ्यार विश्वासानची अनेक लोक कार्तिक दिव्येक हांगा येवन पावलेची. जर विश्वास ना जाल्यार तुमी स्वाम्याक वैके आपे नाशिल्ले. तुमकां विश्वास आसा की स्वाम्यान येवन अनुग्रह करून मंत्राक्षत दिताची दिल्ल्यार बर जाता म्हळ्यार एकय एक उद्देशानची तुमी स्वाम्याक हांगा आपूण हाडले. तुमी वर्साक दिव्य उत्सवाक आयिल्ला म्हळ्यार तागेले मात एक कसनय तरी एक हें जाता. अंदू वर्सा हांव ब्रह्मावर उत्सवाक गेलो ना त्या निमित्तान म्हाका अडचण येताच की कितें असल एक नेगेटीव चाल जाता तुमकां. कसकीची पगार वाडिल्लो ना काम जाता आशिल्लें काम जालें ना कडेन तुमकां दिसता की अंदू वर्सा हांव दिव्याक गेलो नाशिल्ल्या निमित्तानाची म्हाका अशी जाता आसा म्हणून. सो तुमकां एक ते दृढ विश्वास आसा की वर्साक एक दिवस तरी वचून घेवन हांव त्या उत्सवान सहभाग जावका म्हणून. एक बायल मनशी वयोवृद्ध आशिल्ली. तिका कसकी अडचण आशिल्लें आनी तेन्ना कालाक रेडिओ एक आशिल्ले. तशी TV हे ते कसनय नाशिल्ले. रेडिओ मात्र आशिल्ले. ते रेडिओन तूं आपल्याला कसनय कश्ट आसल्यार सांगचेक एक तेणे एक
अवकाश मेळता आशिल्लें आनी त्या सायड कोण रिसिवर उरता तो आयकून घेवन ताका कशें परिहार करचे जाता की म्हणून हें केलें. तीन बायल मनशीन म्हळ्यार तिगेले मस्तीतले कश्ट उरता. ती फोन करता त्या रेडिओ मुखांतर फोन केलतना अशी अशी कश्ट आसा म्हळ्यार तिणें देवाक हे विशय पावचे तशी तिगेली कल्पना. हांव रेडिओन सांगलें रे देवाक वचून विशय पावता म्हूण गे न्हू तिणें भावन लेखून गे न्हू तीन तिगेले कश्टांनी सांगचें लागलें. देवा तूं अशी अशी कर, अशी अशी त्रास जाता आसा, खावचें हाका ताका कसं ना, तुवेंची रक्षण करका म्हणून तो कोण येद्रा बसला पळय ताका सांगता ना ती गेल्ले का ना देवाकच सांगता आसा म्हणून तीन भावनेन देवा हे बरें करून जावं का, हांगा कश्ट आसात, खाण जेवणाक कसलें ना, 2-4 दिवस जाले उपवास आसा, एक कसलें तरी करून गे न्हू वेवस्थ करून दी, तुगे कडच्यान मात्र साध्य म्हणून गे न्हू तिणें तिगेल भावना व्यक्त केले. त्या सायडा बशिल्ले व्यक्तीन कसं अपहास्य करे तिका, त्या बायल मनशीक अपहास्य करे म्हणून गे न्हू तान उठू सामान वेवस्थ केलें. ती बायल मनशीन कसन सांगलें उठू वेवस्थ केलें ताणें, किंतु ताणें अपहास्य करका म्हळ्यार कितें री तें सामान कोणाक दिवन घेवन पेटयता आशिल्लें पळय त्या व्यक्तीक सांगलें हें उठू सामान व्हरून गे न्हू ती एकले आसा बायल मनशीक तिका दी. आनी विचारलें री कोण पेटोवन दिलें म्हळ्यार री एकलो राक्षसान पेटोवन दिलें म्हणून सांग म्हणून सांगता. तिगेलें भावन कशें नाशिल्लें देवा विचारिल्लें म्हणून, हांव देवाक सांगिल्लें म्हणून. हाण कसन केलें की म्हळ्यार देवान पेटयलें म्हणून सांग म्हणना, एक राक्षसान पेटयलें म्हणून सांग म्हणून म्हळ्यार तिगेले भावनेक तो अपहास्य करे म्हणून न्हू प्रयत्न केले. कडेरी तो कोण मनुश्य आसा ते उठूची सामान हाण गे न्हू त्या बायल मनशीक दिता. वयोवृद्ध जाल्ले बायल मनशीक ती मस्त खुशी जाता, मस्त म्हळ्यार मस्त खुशी जाता, किंतु विचारना कोण पेटयलें काही विचारना. कडे तोची जावन विचारता तुका इच्छ नावे हे उठू कोण पेटोवन दिलें म्हणून गे न्हू तुका ना म्हाका विचारका म्हूण ना. देवान मन्न केलें म्हळ्यार राक्षसा कडच्यान वयकेची देव पेटोवन दिवचें साध्य आसा म्हणून गे न्हू ती बायल मनशी सांगता. देवाक मन नासले री राक्षसाक वयकेची सांगूसून गे न्हू मागेलें कार्य करूसून दिता, तसल देव तो म्हणून गे न्हू ते बायल मनशेन उत्तर दिता. म्हळ्यार तिगेल भावना तिगेल विश्वास तितलें हें आशिल्लें म्हळ्यार देव कसलेंय करचें शक्य आसा म्हणून गे न्हू तिगेल भावना आशिल्ली. आनी जो व्यक्ती अपहास्य करका म्हणून आयिल्लो तोचीची अपहास्य जावन गे न्हू गेलो. तात्पर्य कसन की म्हळ्यार विश्वास उरका आमकां, विश्वास एक देवाचेर दवरले री आनी कसलेंय ही आमकां जावका म्हूण ना. बाकी कसलेंय आमी खाण जेवण राखचें हे ते येता वता कसलेंय जाता, किंतु देवाचेर विश्वास केन्नाही कमी जायना उरका. कसलेंय कश्ट उरो आमगेल विरुद्ध जाल्यार वयके देवाचेर विश्वास कमी जायना उरका, आमकां बर जाल्यार वयकेची देवाचेर विश्वास कमी जायना उरका. दोनी संदर्भारी एक रितीर उरका. किंतु आमी कसन करता की म्हळ्यार देवा लेगी प्रार्थना करताची आमकां हें जावका, मागेल चेल्ल्याक हें जावका, म्हाका घर जावका, म्हाका पयशे जावका ना आनी कसलें जावका. एक कसन की म्हळ्यार प्रार्थना करचेक वचनाकाची देवाले, तुमी प्रार्थना करनाकाची. स्वाम्यान प्रार्थना करून दिवचें तें तुमगेल तर्फे ना. आमी देवा लेगी प्रार्थना करून तुमकां दिता आसाच, किंतु तुमी स्वता केन्नाही देवालेक प्रार्थना करचेक वचनाकाची. कितें की म्हळ्यार मनुष्य बुद्धी कसन आसा की म्हळ्यार तेचीच न्ही परफेक्ट न्हय, आमी परफेक्ट न्हय. देवाले कशी प्रार्थना करका आमकां गोत्तू ना, तेतकून आमी देवाले केन्नाही प्रार्थना करना अशी उरका. आमी प्रार्थना करताच ऑन बिहाफ तुमगेले तर्फे ना आमी देवालेक प्रार्थना करताची ते स्वाम्यान प्रार्थना केलें ना भटमाम प्रार्थना करता ते तांगेले. किंतु स्वता तुमी केन्ना करताच पळय करचेक वचनाकाचे. तुमी इतले विचारा देवाक की तुगेल सेव करचे तशी अवकाश करून दी, तुगेल बद्दल बरें ज्ञान मेळचे तशी कर आनी आमगे कडच्यान बरेच सत्कर्म जावं तशी पळोवंक घे जालें.
इतलं मात्र मी विचारत. बाकी हे जाय त्या जाय अनेक जाय कसं विचारच्या वत नाका. कित्याक की म्हळ्यार एक चल्लो तो कसन जाता की म्हळ्यार तागेलो बापसूक तो केन्नाय बापसूक मस्त मोग करता आशिल्लो. इतलो मोग करता आशिल्लो की म्हळ्यार तो केन्नाय देवा लेगी प्रार्थना करता आशिल्लो की म्हाका म्हागेलो बापसूक बरें करून घेवन दवरका, आरोग्यवंत उरका म्हणून गे न्हू, केन्नाय तो म्हागे वट्टू उरका म्हणून गे न्हू तो हें केलें. कित्याक की म्हळ्यार तागेले चेल्ल्याले दोस्ताले बापूस मरण पाविल्लो. त्या चेल्ल्याले दोस्त कोण आसा तागेले बापूसू ताका म्हळ्यार तागेलें मरण जाल्लें. सो ताका भंय दिसूंक लागलें, फाल्यां म्हागेल्या बापूसाक अशी कशें जालें री, म्हाका वयके सोडून गेल्यार कशें म्हणून न्हू ताका एक थोडे भंय आशिल्ले. तातूंत तो देवाले कसं प्रार्थना करता आशिल्लो म्हळ्यार की म्हागेलो बापूसू केन्नाय म्हागेल वट्टू उरका म्हणून गे न्हू ते चेल्ल्यान प्रार्थना करत उरलो. अशीच ताणें प्रार्थना करचें. एक दिवसू तागेले बापसूक पॅरालिसीस अटॅक येता. एक दिवसू तागेले बापसूक पॅरालिसीस अटॅक येता. तदनंतर तुमकां गोतच न्ही पॅरालिसीस अटॅक केल्यार कसं जाता आनी सिवियर अटॅक येता. ते बापसूक चमकुचेक जायना, उठोवचेक जायना. तो टोटली बेड रिडन आशिल्लो. थोडे दिवस जाले नंतर अशी कितें जालें म्हागेले बापसूक कसले परिस्थिती आयली म्हणटना आलोचन करत आसतना तेन्ना कळ्ळें की म्हागेलो बापूसू म्हागेले प्रार्थने निमित्तान अशी आसा म्हणून सांगता. कित्याक तशें सांगलें? कित्याक की म्हळ्यार तो केन्नाय प्रार्थना करतना कसं विचारता आशिल्लो की म्हागेलो बापूसू म्हागेलो वट्टू केन्नाय उरका म्हणून न्हू तो प्रार्थना करता आशिल्लो. कितू ते प्रार्थना केल्ले हांव तो चुकलो. तो कसन चुकलो की म्हळ्यार म्हागेलो बापूसू म्हागेलो वट्टू आरोग्यवंत जावन घेवन उरका म्हणून घेवन ताणें विचारलें ना. म्हागेलो बापूस म्हागेलो वट्टू उरका म्हणून घेवन इतलें विचारलें. आरोग्यवंत जावन की अनारोग्यवंत जावन उरका की म्हणून ताणें विचारिल्लें ना. म्हागे वट्टू उरका म्हळें. तातूंत देवान तथास्तू तुगेलो वट्टू आसतो. आतां तो बापूसू तुगेलो वट्टूची आसा किंतु तूं आरोग्यवंत जावन उरका म्हणून विचारलें म्हागे लेगी ना. तूं कशी प्रार्थना केल्या हांव तशीच तुका प्रसाद दिले. तुगेलो वट्टू उरका न्ही घे, तुगेलो वट्टू आसा. विथ पॅरालिसीस की विदावट पॅरालिसीस हें तूं म्हाका सांगिल्लें ना. तातूंत ताका दिसलें की हांव प्रार्थना केल्ले निमित्तान देवान अशी केलें म्हणून सांगता. तातूंत प्रार्थना करचें केन्नाय वत नाका. तुमकां गोत आसा हिरण्यकश्यपून प्रार्थना केलें कसन प्रयोजनाक आयलें. कसन प्रार्थना केलें ताणें की म्हाका मनुश्या कडच्यान मरण येनाशी उरका, म्हाका प्राणी कडच्यान मरण येनाशी उरका, सकाळीं मरण येनाशी उरका, ना रात्री मरण येनाशी उरका, ना आयुधान मरण येनाशी उरका, वैर मरण येनाशी उरका, सकल मरण येनाशी उरका. इतलें नाना रितीर ताणें प्रार्थना करून घेतलें ब्रह्मदेवाले. कसन जालें प्रयोजन? देवान दुसरे वाट काडले. तुगेल कसन प्रार्थना केलें ताका विरुद्ध जावन घेवन वची देवान तागेले संहार करून घेवन दाखयले. हाणें कसन प्रार्थना केल्या मस्त प्रार्थना केली ताणें. अशी मरण नाका, तशी मरण नाका, कोणें मारनाशी उरका. तातूंत कसन केलें मनुष्य न्हय प्राणी न्हय म्हळें. तातूंत देवान कसन घेतलें दोनीय मिक्स आशिल्ली तशी नरसिंह रूप धारण केलें. वैर न्हय सकल न्हय म्हणून सांगिल्लें. तातूंत हुंबरेचेरी म्हळ्यार त्या वैर वैके न्हय सकल वैके न्हय तातूंत हुंबरेर बसून घेवन ताका नाश केलें. ताणें आयुधान वैके नाश करनाशी उरका आनी खंयचेय ना. तातूंत नांगूट यूज केलें. ते आयुध वैके न्हय ना हेय न्हय, सकाळी ही न्हय रात्री ही न्हय म्हळ्यार तातूंत केन्ना हें केलें संध्याकालीन समयाचेर नाश केलें. सो ताणें प्रार्थना करतना संध्याकालीन म्हाका मरण येवका, मरण येनाशी उरका म्हणून विचारलें ना, प्रार्थना केलें ना. ताणें हें करतना नांगुटा विशय ताणें सांगिल्लें ना. ताणें हें करतना वैर की सकल की मध्य वैकेची नाका म्हणून सांगिल्लें ना.
ताणे मनुष्य आणि प्राणी मात्र सांगले दोन्ही आशिल तशी तांगेकडच्यान ना विसरलो. कोण हिरण्यकशिपू प्रार्थना करताना विसरलो. त्यातून देवानं ताण कसन प्रार्थना केलं ना तांतूच उपाय काणगे न्हू तागेले संहार केले. त्यातून आम्ही वैकेची चौडवांक हे करता चौडवान बरे मार्क्स घेऊ का 100% मार्क्स घेऊ का फर्स्ट रँकार येऊ का 95 अबोव मार्क्स घेऊ का ओके देवान तताच तू म्हळे किंतु तो चल्लो पळयल्यार रे औस बापसूक गौरव दिना. कित्याक तुम्ही देवाला एक प्रार्थना केलं ना चल्लो बुदोंत जाऊ का म्हणून प्रार्थना केले किंतु चल्लो आचारवंत जाऊ का विचारवंत जाऊ का शीलवंत जाऊ का मालगड्यांक गौरव करताल तशी चल ना विचारलं ना. तुम्ही कसं विचारलंय चल्लो बरो जाऊ का चल्ल्यान बरे शिक्का तो शिक्षणांत बरे बाकी खंयचेही क्वालिटी ना. त्यातकून आम्ही देवाला एक विचारताना आम्ही समजून घेऊन विचार का कित्याक की आम्ही परफेक्ट नाही. त्यातकून आम्ही प्रार्थना करताना केन्नाही प्रार्थना करण्याची उरचे कारण आहे. त्यातकून आम्ही कसं सांगचे की म्हळ्यार देवाक तुगेल सेव करचे भाग्य दी तुगेले ज्ञान अभिवृद्धी जाऊ तशी कर तुगेले हंतू भक्ती अभिवृद्धी जाऊ तशी कर. बाकी उठू देवाक गोत आसा केन्ना दिव का कशी दिव का कितल दिव का हे उठूची ताका गोत आसा आम्ही ताका सांगका म्हूण ना. त्या निमित्तानाची केन्नाहीची लौकिक प्रार्थना करनाशीची देवाल बद्दल प्रार्थना केल्यार त्यांना देव संतुष्ट जावन घेऊन त्या मनशाक कसन जाऊ का समजून घेऊन देव अनुग्रह करता. तुम्ही केन्नाही पळया त्यातकून आमगेल स्वामी केन्नाही प्रार्थना करनाशिल्ले. केन्नाही त्यांनी आम्ही शिष्य जावन घेवन आयले केन्नाहीची आमकां जेवो सांगून देवाक वचून घेवन आमगेल आरोग्या बद्दल विचाराची केन्नाही त्यांनी विचारलें ना. स्वतः रामनवमी प्रतिवर्ष उत्सव जाता एक शब्द वैकेची तांगेल बद्दल सांगनच आमकां फाटी कणे दूख आसा आमकां आरोग्य दी ना आमकां बरेची कसने विचारना ताणें एक पंत वैके विचारना ताणें. आनी तांगेल आरोग्य कितें तांणी जप म्हळ्यार हे जप कर काम ना बशील वैके ना ताणें नाका. देवान कितलें आयुश्य दिलें तितलें आयुश्य आमकां आसाचीच. आमी देवाल कितें आमी आमगेल कितें देवा लागीं आमी प्रार्थना करना. समाजाक कितें जावपाक आमी प्रार्थना करतात शिष्यांक कितें जावपाक प्रार्थना करतात किंतु स्वता कितें ना आमी करनाच. सो आमी केन्नाही रामनवमीक असल अवकाश मेळटाना सो आमी केन्नाही असल एक शब्द काडनाच. मठाचे बर जावं का मठाचे किर्ती अभिवृद्धी जावो मुखावेल शिष्यांक बरे रितीरी ज्ञान मेळो इतलें सांगील विना आमकां आरोग्या मस्त त्रास जाता आसा हें करका तें करका ना हें औषध घेवं का देवाल एक प्रसाद कसने ना तांगेल. तेन्ना आमकां कळ्ळें की आमगेल स्वामी कितें तशी करता आशिल्ले म्हूण. तेन्ना स्वाम्यान आमकां सांगिल्लें तशें हें परिपाठ की केन्नाही प्रार्थना करचें वचनाकाची कित्याक की प्रार्थना केल्यार कसन खंय एक विशय चुकून वता आनी कसन चुकून वता पळया थंयच आमी फसताची. आमी कसन एक एक पंता संतान जावं का म्हणून प्रार्थना करताची किंतु खंयचे नमुनेच संतान जावं का आमी प्रार्थना करचें वतना. आचारवंतकी विचारवंतकी शीलवंतकी बुद्धिवंतकी बुद्धिवंत दिता किंतु बाकी 3 दिना जाल्यार ना जे आचारवंत दिता बरे आचार विचार आसा किंतु शिक्षणांत तूं 0. आतां खंयचे जावं तुमकां बुद्धिवंत जावं की आचारवंत जावं की. तातूंत आमी देवा लागीं प्रार्थना करचेक मस्त आमी फाटी पडटाची. तातूंत आमी परफेक्ट न्हय. त्या निमित्तान देवाक इतलें हें करचें की म्हळ्यार तुका कसन दिसता दिव का म्हणून तूं दी म्हाका आनी म्हाका तुगेल वेर भक्ती करका तुगेल चरणाची सेव करका प्रतिवार्षिक येवन घेवन सेव करचें इतलें अवकाश करून दी बाकी हांव कसनेची तुगे लागीं मागना. देवाक गोत आसा की हे व्यक्ती कसन दिव का सर्व ब्रह्मांडाकची देव अधिपती ताका तुमगेल कश्ट दिसना वे ताका दिसता किंतु कसन आस की म्हळ्यार
अवसूक वैक्याची चरडा भूक लागली म्हणून कशी कळता? ते चरड रडता, रडील नंतर ते अवसूक कळता की आत पोटाक भूक लागल्या म्हणून. तशीची देवाक वैके गोत आसा, किंतु आम्ही देवालेगी विशेष जावन गेलो तागेल सेव करका, तागेले आमी प्रार्थना करका कसं म्हणून गेलो की तुगेल सेव करचे, तुगेल भक्ती करच्याक मात्र अवकाश करून दी, बाकी कस्सनेची अपेक्षा करनाशी उरका. त्यात कुणू आमी अनेक पंथा पळयताची अशी जाता. त्या निमित्तानं तुमगेले कितें येद्रा सांगलें. अंतू हे ब्रह्मावर मोक्कामा संदर्भारी वॉलंटियर्सान, महिळा वृंदान, नाजाल्यार हांगा चौडवांनी, नाजाल्यार वयोवृद्ध लोकांनी, प्रत्येक लोकांन वैकेची हंतू सहभाग घेवन गेलो स्वाम्याले मोक्काम बरे रितीरी केलेल बद्दल आमी संतोष व्यक्त करताची. आपेतासाची ब्रह्मावर पेंटेचे परतून परतून येवका म्हणून संदर्भ मेळतना मुद्दाम जावन आमी ब्रह्मावर मुक्कामा येताची. जर तुमी केलेली सेवा ना कसने अडचण आशिल्ली आसल्यार आमी हांगा मुक्काम कितें दिता आशिल्ले. तुमी हांगा आयल्यार बरे रितीर गौरव करताचे म्हणून विश्वास आशिल्ले निमित्तान आमी हांगा दिले. कित्याक म्हालगड स्वामी वटू आयले आमी तेन्ना ब्रह्मावर पेंटेचे लोकल भावन पळयले. जर तुमकां तुमगेले वेवस्था हांगा समना ना, हांगाचे लोक हे अवकाश जायना, हांगा मस्तीतले हे आसा, लोपदोश आसा, थंय गेल्यार अशी जाता तशी जाता जाल्यार आमी मोक्काम दिनाशिल्ले. आमी मोक्काम दिल्ले म्हळ्यार आमगेले ब्रह्मावर पेंटेचे पास म्हणून घेवन अर्थ न्ही. त्या निमित्तानं आमी हांगा विशेष जावन घेवन ब्रह्मावर पेंटेक तुमी कार्तिक नवमीकची हांगा उत्सवाक येवन आमी सहभाग जाले. अंतू तुमी केलेले तसले सेवेन देव संतृप्त जावो. मुखावेल दिवसांत तुमगे कडच्यान अशीची सेव करता आसतना अवकाशू व्यंकटरमण देव अनुग्रह करो. आडळीत मंडळी अशीची ताणें उठलोकां मेळ घेवन हे सर्व ही कार्य चौडवांकही घेवन गेलो मुखार सुद्दां आसलें एक कार्य तांगे कडच्यान घडो. आनी आमगेल्या देवस्थानाच्या प्राकारांतू तशी आमगेल्या ब्रह्मावर पेंटेन तशी लोकल जिवनांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद परभाषणाचे आमी मंगल गणिताची श्री कृष्णार्पणमस्तु. परम पावन दरुशनदिंदा, परम पावन दरुशनदिंदा. आता स्वाम्याले अमृत स्थान आमगेल्या आडळते मंडळीक फलमंत्राक्षद स्वामी दिताती. कायलेम्मनु अनवरता सद्गुरु विद्याधिराज प्रिया, सद्गुरु विद्याधिराज प्रिया, विद्याधीशरा दिव्य चरण के नमो 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 नमो. राम विठ्ठला पाद कमलदि ರಂಗನಂದದಿ ಸದಾ ನಿರತ, ಶಮದಮಾದಿಗಳ ಸಾಧನದಿಂದ ರಮಾವಲ್ಲಭನ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣರ. ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರಿಯರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ. ಬಂದ ಕಳೆಯೋ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ, ಕಾಮಿತ ಪ್ರದ ಕಮಲಾನಾಥ, ದಾರಿ ತೋರ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ, ವಿದ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ, ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ. श्रीमद
ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿನೋದಯತಿವರ ಕರುಣಿಸಲೆಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವ ಕರುಣಿಸಲೆಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವ ಸದಮಲ ಶುಭ ಗುಣ ರತುನಮಣಿ ಸದಮಲ ಶುಭ ಗುಣ ರತುನಮಣಿ ವೈರಾಗ್ಯ ನಿಧಿಯ ಪರಮಹಂಸರ ಹರಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ತಿಳಿಸಲೆಂದು ಸಕಲ ಸಜ್ಜನರ ಸಲಹಿರೆಂದು ವಿಷ್ಣುದಾಸನು ಶರಣೆಂದು ಮಣಿದನು ಹರಿಗುರು ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರಿಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರಿಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನ ಪಾಪಹರಣ ಬಂದ ಕಳೆಯೋ ಇಂದಿರಾಕಾಂತ ಕಾಮಿತ ಪದ ಕಮಲಾನಾಥ ದಾರಿ ತೋರ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ ವಿದ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಬಂದ ಕಳೆಯೋ ಇಂದಿರಾಕಾಂತ ಕಾಮಿತ ಪದ ಕಮಲಾನಾಥ ದಾರಿ ತೋರ ದ್ವಾರಕನಾಥ ವಿದ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ. जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश पर्तगाणि जीवोत्तम तीर्थ द्वारकनाथा तीर्थ विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश पद्मनाभाले शिष्य इंदिरा तीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ पद्मनाभाले शिष्य इंदिरा तीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ कमलनाथाले शिष्य द्वारका तीर्थ द्वारकनाथांगेले विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश इंदिरा कांताले
ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी इंदिरा कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश पर्तगाळी कुशामती नैचे ते तीरांतु रघुरामचंद्रु श्री विठ्ठलु मठांतु पर्तगाळी कुशामती नैचे ते तीरांतु रघुरामचंद्रु श्री विठ्ठलु मठांतु विद्याधिराजाले नित्य पूजने तु संत श्रीनिवासु सारस्वत उन्नतींतु जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश पर्तगाळी जीवोत्तम तीर्थ द्वारकनाथा तीर्थ विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश विद्याधिरा